सगळ्यांत पयलीं आमचे मुरगांवचे लोक खूब लक्की म्हणटा आनी स्पेशली आमचे बायणाचे लोक, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बायणां एका टायमार आमकां एक खंय तरी वायट नांव आसलेलें, बट आयज तेज्या उपरांत आमचो ऑनरेबल आदलो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर पर्रीकरान तेणें जेन्ना ती एरिया थंयसून काडली, क्लीन अप केली, तेज्या उपरांत भितर एक बरो प्रोजेक्ट येयलो रवींद्र भवन, आनी तेज्या उपरांत खंय तरी बायणा बीच सदांच फाटीं उरतालो एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न. सो आमी खूब प्रयत्न केलेलो आसा आनी आयज बायणा बीच मातसो एक्टीव जाल्लो आसा. हांगा तुका वॉटर स्पोर्ट्स तितले लोक कितलेशे येता, मागीर हांगा न्यू इयराक आमी पळयलेले आसा हजरांनी लोक येता. तसोच आयज खंय तरी आमकां म्हणटा देवाचो दामबाबाच्या आशिर्वादान, आमच्या स्वामीच्या आशिर्वादान, आयज ब्रह्मानंद स्वामीच्या आशिर्वादान आयज तेंच्यांनी जो प्रोग्राम आसा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जे लास्ट टायम तेंच्यांनी मिरामार बिचार केलो, ह्या फावटी खंय तरी तेंच्यांनी बायणा बिचार केलो आसा. आनी अशे कितलेशे हांगा सन साधू येवपाचे आसा. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच बाकीचे मंत्रीगण, बाकीचे आमदार हे सगळे जाण हांगा विजीट जातले. आनी म्हाका दिसता हे सगळे साधू आनी स्पेशली आमचो जो सगळ्यांचो लाडको स्वामी आसा ब्रह्मेश्वर स्वामी, सो हेजो जेन्ना पांय ह्या जाग्याचेर लागतलो आनी सगळे संत साधूचे पांय लागतलो, म्हाका दिसता हो बीच जो आसा आमचो एक पवित्र जातलो. आनी हो प्रोग्राम जो आसा तो फक्त गोंयांत न्हू, ह्या इंडियन न्हू, हो वर्ल्ड वायड प्रोग्राम आसा. सगळे जाण ह्या प्रोग्रामाचे जो फेस्टिवल स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाची तारीफ करता, सगळे जाण वर्ल्ड वायड. म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या बायणा बिचाचें नांव वर्ल्ड वायड वयतलें. तेच्या लागून हांव मना काळजांसून आमच्या स्वामीजीचो धन्यवाद म्हणटा की ही ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक दिलेली आसा. म्हाका भितर एक इनवॉल्वमेंट जावपाक लागलें आनी तेच्या लागून मुद्दाम आयज आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलेलें. आमच्या मदीं आमचो मुर्मुगांवचो डेप्युटी कलेक्टर आसा, आमचो मुर्मुगांव तालुकाचो DYSP आसा, आमचो मामलेदार आसा, आमचो ट्राफीक PI आसा, आमचो मुर्मुगांव PI आसा, अशे कन्सर्न बाकीचे मागीर आमचे टुरिजमाचे लोक आसा, मागीर आमचे डिस्ट्रिक्टचे लोक आसा, लायफ गार्डाचे ते लोक आसा, बाकीचे सगळो ह्या एरियेचे लोक येयलेले आसा. आनी आमचे सगळे भक्तगण जे हांगा उपस्थित आसा ते सगळे जाण येवन आयज आमचो इन्स्पेक्शन केलेलें आसता. आमची स्टेज खंय आसतली, अरेंजमेंट कशें आसतलें, कित्याक इट इज अ बीग वी आर एक्सेप्टींग मोर दॅन अरावंड 7,000 to 10,000 लोक जे हांगा उपस्थित रावले. सगळे आख्खे गोंया भायले सगळे भक्तगण हांगा येवपाचे आसा. इट्स अ बीग थिंग. गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्याच्या आशिर्वादान हो कार्यक्रम हांगा घडटा आनी 9 तारखेक आमचो सगळ्यात व्हडलो कार्यक्रम हो ह्या गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचो. आनी त्या दिसा सकाळीं फुडें स्वामीजीचें आगमन जातलें हांगा दामबाबाच्या मंदिरा कडल्यान रॅली जातली, मागीर हांगा अरायवल जातलें हनुमान मंदिरा कडेन, आनी मागीर हांगा यज्ञ जातलो. आमची महिला यज्ञ करतली, समुद्राच्या काठाचेर यज्ञ जातलो आनी थंयसर समुद्र पुजन जातलें. आनी तेच्या नंतर स्वामीजीचें आगमन जातलें स्टेजीर, आनी स्टेजीर जाल्या उपरांत थंयसर योगाचो कार्यक्रम जातलो, जे गोंयांत बिचार तुमी अशें केन्ना चित्र पळोवंक ना आसतलें. यज्ञ जातलो, योगा जातलो, मागीर तेच्या उपरांत संगीताचो कार्यक्रम जातलो, आमचे शास्त्रीय संगीताचो कार्यक्रम जातलो. आनी तेच्या नंतर योगा जालो, मागीर समुद्र आरती जातल्यो, ज्यो तुमी पयल्या आसतल्यो हरिद्वाराक जाता, गंगा घाटार जाता, तश्यो गोंयांत आमच्या बायणा बिचाचेर जातल्यो. आनी फेमस बायणा बीच आनी ज्या 7 सुमार अरावंड 500 अशे संत ऑल ओव्हर इंडियेचे संत त्या दिसा येतले.